तो पेडणेकरांच्या जिवार इतलो व्हडलो जाला आणि स्वतःच्या चेड्यासाठी स्पेशल टेंडरिंग करून जर पास करू शकता आणि आमच्या पेडणेकरांसाठी कितें केलं ह्योच तो आमचो विकास. आमचो डेप्युटी सीएमाचे दीस लागीं आयले. प्रश्न पेडण्याचोच ना संपूर्ण गोव्यात त्यांनी कारभार केलेले आसा. पयलीं आमी म्हणटाले आमकां पेडणेकरांक आतां बघ अंजुना पणजे खंय खंय त्यांनी सगळे प्रॉपर्टी घेवन दवरल्या कितें कितें केला म्हणजे त्यांनी आख्खे गोंया पोखरून सुरवात केला. हालींच एक बाबूचे भजन केला. हांव नको बाबू देव केन्नाच्यान जाला. कसलो देव ज्या पेडणेकराची त्यांनी अक्षरशः हत्या केल्ल्या जमा आसा, ज्या पेडणेकरांक त्यांनी रस्त्यार हाडले, तेंची पुजा आणि भजनां करपाक थोडी माणसां लागीं जाली. खरीच ती आमचे पेडणेकरा बद्दल एक संस्कृती आसा भजन. आमचे भजन संस्कृती रस्त्यार हाडप हे योग्य आसा काय? तुमकां जर भजन करूचा आसलेला अरे फुटकी तबली घेवन करचे असल्यार फुटकी कट्ट्यो घेवन तरी ताळे वाजोवचे असल्यार. बहुजन समाजाच्या हातांतल्यो टॅक्सी आणि बसींचो धंदो काबार करपी खंय ढवळीकार. जो बहुजन समाज करून आम्ही जे मिरयता हो सोपोवपी ढवळीकर ह्या ढवळीकाराक सांगूंक सोदता पयलीं तूं त्या टॅक्सीवाल्यांक काबार करतात आणि त्यांच्याच व्यासपीठार वयता आणि भाशणां ठोकता. तसेच हो आता बाबू आपूण हे भांडलो म्हणून छातयेर हात मारून सांगता पळय तो कळटलें तुका टॅक्सीवाल्याची बसवाल्याची ताकद कितें आसा पळय येणाऱ्या काळान कळटली. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी.